देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार। आयचें पयलें वाचप बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप आनी लुकाचें शुभ वर्तमान। अशें तांणी भोगचें पडलें देखून सगल्या हेरां परस हे मनीस अदीक पातकी आसले म्हूण तुमकां दिसता होय? हांव तुमकां सांगता, तशें न्हय, पूण जिवीत बदलिना जाशात जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात। लूक 22:13 वळी 2 आनी 3। फाटल्या कांय म्हयन्यांनी आनी गेल्ल्या वर्सा कांय आमच्या देशांतल्या आनी राज्यांतल्या राजकारणी फुडाऱ्यांक मरण आयलें। मारेकार आनी इलाज नासलोल्या दुयेंसांक सांपडून हे राजकारणी फुडारी मरूंक पावले। तांच्या मरणा विशीं क्रिस्ती धोरणां आड चुकीच्यो खबरो जाल्यो। ह्या मनशांनी लोकांक बरें करूंक ना। समाजांतल्या अमक्या लोकांक तांणी दुखयलो, क्रिस्तांवांक पिडापीड दिली, गरजेवून परजेच्या गरजांक ते पावूंक ना। हाकाच लागून देवान तांकां ख्यास्त लायली आनी तांचेर मारेकार मरण धाडलें। असलें चुकीचें उलोवप आयकूंक येता। आयच्या शुभ वर्तमानांत असल्या चिंतपा आड जेजूची शिकवण आमकां मेवता। पिलातान बोली भेटयलोल्यांक जिवेशी मारले आनी सिलोमाचो गोपूर मोडून तो पडून 18 जाण मेली ती पातकी आसली देखून देवाची असली खास्त भोगूंक पावली अशें चिंतलेल्यांक जेजू तांचें चिंतप चुकीचें म्हूण सांगता। अंजिराच्या झाडाची वोपार सांगून जेजू अशें शिकयता, देव हाका आनी ताका तांणी केल्ल्या पातकां पासत ख्यास्त लायता अशें चिंतचे सुवातेर सगल्यांनी आपलें जिवीत बदलून बरीं फळां दिता तसलें जिवीत जियोवचें। हाच्यो ताच्यो खबरो करचे सुवातेर देव आमकां आमचें जिवीत बदलूंक आनी आमचें जिवीत बऱ्या कोरिन्याचीं फळां दिता तसलें करूंक आपयता म्हूण ओळखून घेवया। देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी। सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक आमकां शिकय। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय। आमेन। आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं। आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव।